मदर तेरेसा आनी ताचें जिवीत आमी नियाळल्यार जायते आमी शिकोवंक मेळटा। ताची खरेच उतरां मुवी तर आमी पळयली जाल्यार मदर तेरेसाच्या जिविताचेर आदारलेली आसा ही उतरां भितर आमकां मेळटा। I would like to serve Jesus among the poorest of the poor. I would like to serve Jesus among the poorest of the poor. गरिबांतल्या गरिबांमध्ये हांव जेजूची सेवा करूंक सोदतां। गरिबांतल्या गरिबांमध्ये among the poorest of the poor. आनी खंय ताका मेवले हे गरीब घरदार नासलेले कोण तांकां नासलोलो तांकां सोदूंक भोंवताली आनी तांकां आपल्या घरांत हाडटाली, ताची सेवा साकरी करताली। असलें तिचें काम जालें। तिणें आपणाचे आपोवणें सोदून काडले गरिबांमध्ये among the poorest of the poor. आनी हे म्हजें आपोवणें म्हणून तिणें मानून घेतलें। मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांतली गोड आमी उगडास करुया। ये आनी पळय, come and see. जेजू तूं खंय रावताय? जेजू खंय रावता काय? व्हडली पालासी हो जेजू रावता काय? ल्हान गोरवांच्या गोठ्यांत? जेजूचें रावप म्हटल्यार ताचें घर न्हय, तो करता सेवा आनी तो जियेता हें जिवीत। मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी घडये व्हडले पालासीन घडयेक रावप, ल्हान झोपडेन घडयेक रावप, तुझ्या जिविताचो अर्थ तुझ्या घराचेर तुझ्या बंगल्याचेर दवरलेलो ना। तूं कितें करताय तुझ्या जिवितांत ताचेर दवरलेलो आसा। आनी हें व्हडलें न्हय की आमी कितें करता आमच्या जिविताक, पूण आमी कितें करता आमच्या देवा पासून। त्या पासून ही जेजूची उतरां आयज आमी आमची करूंक जाय। Come and see. तुका घडये मदर तेरेसा भशेन वावर करपाक तसलें जिवीत ना जाय। मोठवाशें जिवीत गरिबांमध्ये गरिबांक सोदूंक आनी जेजूक सोदूंक among the poorest of the poor. पूण तुका आपोवणें आसूंक जाय जेजूक सोदूंक आनी दुसऱ्या जायत्या वाटांनी जेजू गरिबांच मदें आसा अशें म्हणूंक जायना। जेजू तुका सोदता खंय तुका मेळोंक जाय। त्या पासून एकलो बरोवपी अशें म्हणून For the search of Jesus, it should be constant. जेजूक सोदपाचो आमचो सोद जिवितांत आसूंक जाय दर एक दिसा। आनी एक फावटी एक पाद्री एकलो म्हणटालो म्हाका उगडास जाता ताची उतरां। तो म्हणो पाद्री जावप आनी तुवें जिवितांत सगळें घेतलें हातूंत काबार जायना। आनी तुज्या पाद्रीपणाचो एम म्हटल्यार पाद्रीपणूच इतलेंच न्हय, पूण ताच्या उपरांत फुडें तूं कितें करताय तुज्या जिवितांत, जेजूक तूं खंय सोदताय हें गरजेचें। आमच्या जिविताचो हावेस इतलोच जावनी जेजूक आमी सोदूंक दर एक जिविताच्या घडितांनी दर एक सिच्युएशन्सांत आमी जेजूक सोदुया, ताका आमी भेटुया, ताची आमी सेवा करुया। आनी जेजूची उतरां come and see. ये आनी पळय हें म्हजें जिवीत। पवित्र पुस्तकांत सवार करून जेजून कितें केलें हाचो आस्पाव आमकां मेळटा। म्हाका जेजू कितें करूंक आपयता हाच्या वावराक हें तूं सोद आनी तुज्या जिविताचो सोद घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक ताचोच मुड्यारी वा ताचोच प्रमाणीक खरीत लागशिल्लो इश्ट जावंक आमी सांग ताचो आदार।